ಒಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಮಾಡಿ ತಾ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ಉದ್ದ ಹೂನ್ಕೊಂಡು ತಂಡಿಕೆಲ್ಲ ಉತ್ಕಾವಟ್ಟು ಘಾಲ್ನು ಚೂರು ತಜ್ಜೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೆಲ್ಲ ಮಡಿಕೆ ಪೀಳ್ನು ತಾ 2 to 3 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಚೆರಡಾಕ ಚೂರು ಜಿಬ್ಬೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಭಾರಿ ಇಲ್ಲ. नमस्कार यूथ ऑफ जीएसपी चे पूरा वीक्षकांक हाँ डॉक्टर ज्ञानेश्वर नायक आयुर्वेद वैद्य मिगल नमस्कार. आजी आम्ही पावसाडींतो पुरा जनाक चेरडवांक ಹೊಡ್ಡಾಕ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೆಲ್ಲಂಕ ಬಯಲ್ಮೆನ್ಸಕ ಪುರಾ ಜನಾಂಕ ಶೈತ್ಯ ಕಾಂಕಿ ಏನಿ ಗಡೆ ಗಡೆ ತಾಪು ಗಡೆ ಗಡೆ ಎತ್ತಸ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ನಮನೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತೂ ಪುರಾ ಜನ ಪಳಗಲೇಲಿ असते भलेरी आम्ही आयुर्वेद आणतो दाव योग आणतो घर आणतो आम्ही मनेमದ್ದು कसन करेत त्या समस्ये ಏನ अतिशय कशी पळून घेवेत हार्मलेस कसने समस्ये ಏನಂತಿಲ್ಲ आमगेल्या घरांतू वक्कद पोरा जनाक ಗೊತ್ತಸ आमगेल्या घरा गेलकुळ अम्माला सांगल्या पोरा कंच्या कशाय कोरनी म्हळ्यार कोरून दिताती तशींच केलो मस्त जनाक रोगींक की मस्त जनाक ते दिवन उपयोग कोरनो मस्त म्हणे सहाय जालेले केलो विषय संचाक हांव हांगा इश्ट पावता. आता साहित्य खांके कसा लेखेत्ता म्हणून सांगला रे आम्ही खावचे आहारांत की आम्ही गेले विहार म्हळ्यार आमी मस्त एसींत बसची मस्त थंडेक पावसात तिमची की मागीर मस्त न्हिदून वचची की तांतवरे आमकां साहित्य खांके येवचें म्हळ्यार आयुर्वेदांत वरें आसता. मस्त दनपार जेवण करून गट्टी 2 घंटे न्हीद काड म्हणून जाल्यार मनशाक नांग बंद जावचें आसता. तशें जाल्यार मस्त नमने विहार म्हणटा ताका. मागीर आमी ताका औषध घरांत करता ती न्ही जाल्यार वैद्यालयागी आमगेले चिकित्से करचे विधान आमगेल्या आयुर्वेदांत वरें आसा. आतां साहित्य खांकी तापू येवचे कसा लेका म्हणून सांगले रे आमगे शरिरांतो आमगेले श्वासनवाह संस्थान रेस्पिरेटरी सिस्टमांतो आमकां शरिरांत कफ की भरली कुडल्या ते भायर घालचे खातीर कफ येता न्ही जाल्यार नांकां कशें भरली कुडल्या आमकां शींक येता. तशींच कान बंद जाले कुडल्या भितर वयल्यान कान बंद जाले कुडले ताळ्यांतो थोडे खोर्ज कवचे इच्छिंग जाले कुडल्या मनशाक कसन जाता म्हणून सांगल्यार रे रिएक्ट जावचें सुरू जाता. केलो जनाक ताप येयले कुडल्या कसन म्हणून सांगल्यार रे आमगे शरिरांत एक मिलिटरी आसा भायर देखून कसन एक क्रिमी जावं नांकांतो ताळ्यांतो लंग्सांतो आयले कुडल्या ताका रिएक्ट करचे खातीर मनशाक ताप येता. पुरा तापाक एक वळ वखद घेवका म्हणून कांय ना. केलो जनांक कसन जाता म्हणून सांगल्यार रे मस्त वीक आशिल्ल्यांका मस्त शक्ती उण आशिल्ल्यांका केलो वेळा कसन जालें म्हळ्यार त्या ताप मात एरना अशी आमकां हे चिकित्सा घेवका जाता. ताजे खातीर खंयचे समस्या येवका जाल्यार फुडें समस्या येना तशें पळोवन घेवचें भारी मुख्य. त्या देखून केलो विचार हांव सांगचें इश्ट पावता. आतां आमी घरांत वयता भायर दाखवून आयले रे उदाहरण एक जोर स्पीड बाईक कार जावं आयल्या पावस आयला न्ही बसार दाखवून येवन तिंबून आयले कुळ्या कोणाक जालें कितें कळ्ळें माथ्या दुखलें म्हणून कितें जाता नांक बंद जालें म्हणून कितें जाता तेन्ना इन्स्टंट एक कशाय घरांत कशें करयत म्हणून सांगल्यार रे एक 2 लोट उदकांत आजी कोण पळय कितले कस पळयता बारी सेफ आनी आमी हांगा सांगचें खंयचे कशाय जावं एक खंयचे कोणी चेरडवांनी कोणी घेवता जाल्यार कशाय येतो एक 2 लोट उदकाक एक 7 तुळशी दळ घालका म्हळ्यार 2 पान अशें तुळशी दळ घालका आनी एक 5 लवंग घालका. लवंग घालून ते बॉयल करका ते बॉयल करून हुन्नार दवरून न्हू सादारण 1 लोट्याक आयले कुडल्या ताका मस्त कांय टेस्ट आसना चूर तिख आसता ताका परमळ भारलेक आसता. ते हुन दापतनाच ते नाक थोडे एक नाक बंद करून हगूरची जाग्रतेरी ते स्टीम घेतले म्हण जाल्यार नाक बंद जावचे बरें ओपन जाता. मागीर चिके जाग्रतेरी उपयोग करका म्हळ्यार ते हुन्नांत आमी आंग लागचें नांग लागचें तोंड लागचें हें करूनच ते घेतले कुडल्यार नाके ओपन जाता. ताजे नंतर ते कशाय लायक फिल्टर करून हुनूच कशायो सिप्पी करून पिल्यारी भारी लायक जाता. ते पिवचे मात्र न्ही ते पिवन जातरी एक 10-20 मिनिट गट्टी मुस्क घालून न्हिदल म्हणून जाल्यार रे एक वेळा कंप्लीट एक वेळा स्वेटिंग जाता. एक वेळा इंजेक्शन दिवन ताप उण जाल्यार म्हणून कितें जाता तुळशी आनी लवंग त्या तीक्ष्णचे आंगांत फास्ट स्प्रेड जाता. मात्र न्ही लंग्सा भितर जावं ताळ्या भितर कसन इन्फेक्शन जाल्यार आसल्यार बरें आतां बॅक्टेरिया की कसन की इन्फेक्शन आसल्यार ताका जोर इरिटेशन जाता. त्या देखून मनशा एक वेळा हूम येता हूम येयले कुडल्या कसन जाता म्हणून ताका ताप एक वेळा रपता आनी तो एक्टीव जाता. चिकवेळ नंतर ताका लायक भूक येय लागता. त्या देखून खंयचे एक तापान जावं खंयचे एक आंगाक मुसमुस जाले कुडल्या मनशाक अग्नी उण जाता. हें कसन करता म्हणून सांगलें एक वेळा ताका ताप उण करच्याक स्वेटिंग म्हळ्यार एक वेळा हूम येवन ताका भार लायक एक चिकित्सा वैकी न्ही म्हणून पळया केलो जावन सन्न चेरडून कसन करता म्हणून सांगलें तें तीक आसा तें कोड आसा तें आसा म्हणटा ताका जाय जाल्यार सान एक कडे शक्कर कल्लू शक्कर जावं घाल्यार भार लायका जाल्यार एशी पिल्यार आनीक लायका. हें आमी सादारण म्हणटा स्टार्टिंग स्टेजार खंयचे एक वायरल इन्फेक्शन नो बॅक्टेरियल इन्फेक्शन नो कसं एक सोंकू भायर दाखोवन आयल कुडल्यार नाक घडी घडी बंद जावचें असल्यांक पुरा भारी लायक जाता. तापाक
श्रेष्ठ चिकित्सा हें एक कोण पळयता फकने ह्या समस्ये नांतिल्यांवर हें केल्यार कांय अपाय ना त्या देखून तुळशी सर्वांक म्हणटा ती सौभाग्य म्हणून सांगल्यार घरा भितरी घरा लागींची तुळस स्वयं म्हण जाल्यार खंयचेय एक स्टार्टींग स्टेजार त्या उपयोग केले वय म्हण जाल्यार सौभाग्य ते मस्त नमुने नाका तिला खर्च मागीर व्हरता त्या देखून तुळशी घरा लागींची घरा भितरीची घरा वाटेरीची आमी हेचे कडेन तुळशी काटी दवरचे आमी एक संप्रदाय तो दोनीचें आतां कोरोना कालार मस्त कडेन आमी पुरा पळयलां कशाय कोण पिवचें मागीर सरकार दाखून आयुश इलाखे दाखून वरें मस्त म्हणे कशाय उपयोग केलेलो आसा तांतू एक पुराजनाक गोत अशें पुरो आयुश कोता म्हण एक पिट्टो पुराजन वैद्यान पुराजन घरांत पुराजनाक सांगता म्हण आमकां वरें इलाखे दाखून आदेश आयले आसा तें भारी सुलाभय बट आतां पावसाळींत तुळशी सुक्कोच भारी कश्ट ताका कशें म्हण सांगल्यार एक 4 पाल तुळशीचे पावडर करता म्हळ्यार ताजें एक सुकोवन तुळशीचे 4 पाल 4 खंयचे फॉर एग्जांपल 40 ग्राम तुळशी पल्लो हून चिके सुकोवन पावडर करता ताजे अर्ध भाग आमी शुंठी आनी चक्के म्हळ्यार दालचिनी चक्के आसा न्हू ते समोर सुकिल्ले ते वरें पावडर करून दवरता हें कोरून पळय एक वेळा मागीर ताजे अर्ध म्हण सांगल्यार 1/4 पेपर पावडर आमगेले मिरे पिट्टी करून लायक करून मिक्स करून दवरता ताका आयुश कोत म्हण म्हणटा ते म्हळ्यार पुराजन घेवत तसलें एक फॉर्मुला तें खंयचे तुळशी उणें तें चड हें चड जावचें नज केलो जन चिकन स्ट्रांग दवो म्हण मिरे पिट्टी चड घालून पळय तशें करून नज हाका 4 पालू तुळसी पावडर 2 पालू चक्के आनी शुंठी पावडर आनी 1 पालू पेपर म्हळ्यार मिरे पिट्टी हें समज लायक करून मिक्स करून एक डब्यान दवरया तुमी हें एक 2 लोट उदकाक 1 चमचे पिट्ट घालून लायक करून बॉयल करून ताका घालता हंतू मात्र गोडे घालयता कडेशेकरे घालयता हें घालून लायक एक टी जाता दल मागीर फिल्टर करून ताका चूरू आमी लिंबियो विटामीन सी लिंबी भारी लायक हें घालून लिंबी एक 4-5 ड्रॉप्स घालून हुन पिल्ली वय म्हण जाल्यार ताजा फ्रेशनेस येता सगळे मत्या दुखी मागीर ताप येयलांका वायरल इन्फेक्शनाक भारी लायक वखद हें आयुश कोत म्हणून भारी प्रचलीत आसा हें तुमी घरांतू करता आनी मस्त म्हण तो लाभय जाता डायजेशन केल्याक जाल्यार एक कशें म्हण सांगल्यार तीव्र पित्त प्रकृती आशिल्ल्यांका म्हण सांगल्यार एकदम एसिडिटी चड आशिल्ल्यांका न्ही जाल्यार एक भयंकर एक खोपू ताप येताल्यांका मात्र न्ही मागीर मोशनांत ब्लड वताल्यांका म्हळ्यार पायल्स आनी आशिल्ल्यान हें चड पिवचें नज चिके लघु प्रमाणार पिल्ल्या लायक आनी लिंबी वरें मस्त चड घालून नज खल म्हण हातूंत परत चिके तीक्ष्ण औषध अशें वचून चिके लंग्साक लायक वय जाल्यार शरिराचे विंगड भाग वरें पळोवन घेवका त्या देखून आमी हें चिके मायल्ड करता म्हणून चिके गोड निदाव चिके कडेशेकर चड घालल्या लायक केले जन कसं करता म्हणजे हुन ताका मोव वरें घालता ते केन्नाय मोव हनी should not be heated त्या केन्ना हीट होऊन कोण पिवचें नज 1 दीस 2 दीस 3 दीस एक वार ते वडना बट निरंतर मोव हुनूत कांत की मोव होऊन करून पिल्यार तें चांगलें शरिराक लिवराक शरिराचे विंगड भागाक तें इफेक्ट पडटा त्या देखून आमी खंयचें एक औषध एक टार्गेट दिता ताका विंगड समस्या येना तशें पळोवंकचें आमी प्रत्येकालें कर्तव्य हें 2 वखद तुमी घरांतू करता न्ही जाल्यार खंय जाल्यार कॅरी करचें सुलाभ फ्लास्क आनी घालून पिव येता कांय व्हड विचार न्ही अनेक सಣ್ಣ चेडवांक ಕೆಲವು ताप येता सಣ್ಣ जाल्लेल्या 1 महिना 2 महिने चेडवांक ताप येता ताका आयुर्वेदिक औषध दिवेत की नक्की की म्हणून पुराजनाक डाऊट आसता जाल्यार चेडवांक एक्चुअली आयुर्वेद औषधांतू आमी दितान वरें ಕೆಲವು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ म्हळ्यार ಕೆಲವು विचार आमी कळून घेवका डोसेज वेरी इम्पॉर्टंट आनी शुद्धते परिशुद्धते इम्पॉर्टंट आतां तुळशीचें आनी एक शुंठी रसा चेडवांक भारी लायक 1-2 दिसा चेरडाक वरें दिवेत ड्रॉप्सा प्रमाणारी कशी म्हण सांगल्यार चिके चेरडाक आंग ऊन आसा न्ही जाल्यार चिके खांकी कफ आनी रिएक्ट करतास म्हण जाल्यार चेरडाक एक 7-8 तुळसी आनी ताका चूरू शुंठी वल्ली शुंठी हसी शुंठी म्हणून ता लायक करून चूर उद्द होऊन करून थंडी केल्या उदकावट घालून चूर ताजे ज्यूस केल्ले म्हणजे पिळ न्हू तें 2 to 3 ड्रॉप्स चेरडाक चूर जिब्बे लायले पुरो भारी लाय जाता मस्त करूंक जाय मस्त करून एक 2-3 महिने चेरडाक एक 5 ड्रॉप्स ती घालयता बट जाल्यार एक विचार कर म्हण सांगल्यार ते ड्रॉप्स घालयले तेन्ना उद्द वरें चमच्यान थोडें पिवं येता केन्नाय सान चेरडाक 6 म्हयने भितर चेरडाक केन्नाय दूद मात्र दिता ती ब्रेस्ट फीडिंग मात्र करता ती जाल्यार असल्या समस्या येईल तेन्ना रिपीटेड खंयचे एक वखद दिवका पडलेले तेन्ना असल 1-2-3 ड्रॉप्स दिल वय म्हण जाल्यार चेरडाक लायक पट्ट भुकय जाता ते मात्र न्ही जीर्ण वेवस्था समजता मात्र न्ही ताप
मागीर खांकी रिपीटेड आयलाका हें भार लायक वखद हें घडे घडे मस्त वेळा दिवच्यान हें दिल्यार आतां मागीर सांबार बडलीचें ड्रॉप्स दिता चेडवांक त्या पुरा भारी लायक म्हणून म्हाका सांगच्याक भारी खूश जाता. अनेक वखद तुमी सुलाबेर घरांत करचे पळयत भारी लायकताय. बिलपत्र पळयन अंतील कोणी नांती ईश्वराक बिलपत्र म्हळ्यार भारी इश्ट. ते 3 पानांचे अशें बिल्वपत्रे म्हणटात ताका बिलपत्रे. तें आस्तमा कुंय दवचें एक 3-4 मॅट चडली कुडलें कफ हें जालें चड दवचें कळटा केलें शब्द विंगडांक राय पडटा. तें आस्तमा म्हण म्हणटा ती ताका श्वासा कासा आयुर्वेदांत तो कासा म्हण सांगल्यार खांकी श्वासा म्हण सांगल्यार उब्बेसा हांकां मस्त नमुने वखद घेवन पूर जावन आसता. खेळ वैद्य म्हणटा ते मस्त घेवं नका वखद मस्तानी घेवं नका म्हणून सांग तसल कडेन ताका प्रिवेंशन ताण करूंक कसन करयता म्हणून सांगल्यार बिलपत्रेचें क्लीन पान एक 2-3 पान एक उदकांत समूह हुवन कोर न्हू मिऱ्या एक मीर वरे घाल्यार भारलेक त्या घालून समूह हुवन कोर न्हू डेली ताणें उदक पिल्लें वय म्हण जाल्यार वपास ताका वपास लंग्सांत कफ भरचें उण जाता. केन्नाय ताका दम येवचें कारण कशें जालें म्हण सांगल्यार तागेले श्वासकोशा भितर तागेले वारे खेळका वाऱ्याक जाग ना कितें केलें म्हळ्यार कफ बोर नासता. त्या देखून ताका शरिरांत सगळ्यांची प्राणवायू उण जावन ताका दम बांदता केलें म्हण सांगल्यार श्वासनाक लंग्स हॉड आसान जावका म्हण जाल्यार वारे बरका म्हण जाल्यार ते कफ बोर नासता. त्या देखून ताका खंकून कफ भायर घालच्याक भारी कश्ट जावन आसता. त्या देखून एक प्राणायाम करता. प्राणायाम केल्यार यस्मिन् सती श्वास प्रश्वास योर्गतिर्विच्छेदः प्राणायाम म्हणून सांगल्यार एक स्पेशल टायप ऑफ ब्रिदींग टेक्नीक आमगेले मनुष्य केन्ना उसिराट करता जाल्यार चिके कंट्रोल्ड ब्रिदींग करून श्वासकोश हॉड सान करचे मस्त नमुने प्राणायाम आसा ती कपालभाती भस्त्रिका अनुलोम विलोम असल पर मस्त नमुने प्राणायाम आसा ती त्या करताची मागीर हें बिल्वपत्रेचें हुवन केलें उद्द हद हुवन आसतनाची केल्यार भारी लायक त्या पिल्ली कुडल्यार प्रोलॉंगड ताणें यूज केल्यार ताका ते समस्ये कोणाक ते आस्थमा एलर्जी खांकी पुरो आसकी ताका ते भारी लायक उपयोग जाता म्हणून आयुर्वेदांत बरें भार लायक हें आसा. मागीर तुमकां कसने आयुर्वेदा ಬಗ್ಗೆ दाव योगा ಬಗ್ಗೆ कसने एक विचार कोळका म्हण जाल्यार आमगेले पतंजली चिकित्सालय बिजयंतू मंगळूरांतू बिजयंतू बाळीघाट ಹೊರ ಎದುರಾಂತ आसा हांगा आमी उचित कन्सल्टन्सी फ्री कन्सल्टन्सी वरे करता ती योगा ಬಗ್ಗೆ दाव आयुर्वेदा ಬಗ್ಗೆ दाव कसने नॉलेज आसा म्हणून आमी दिता ती आमगे मस्त नमुने योगा टीचर्स मस्त कडेन योगा क्लासेस आनी घेता ती कोणाक तुमी कॉन्टॅक्ट करयता त्या देखून कसने हाजे निमित्त आरोग्य ಬಗ್ಗೆ समस्ये कसने दावका म्हण जाल्यार आमी तुमगे केन्नाय आसा ती यूथ ऑफ GSP का हें एक सांगच्याक अवकाश इल्ल्याक खरें हांव नमस्कार सांगताचे मेघालय उतर धन्यवाद.